हांव राजेश्वर हायस्कूल मेरला पदव शिकलो. सो म्हजी फेवरेट टिचर सिस्टर जावन आसली. सो मेरी सिस्टर आसा, मागीर म्हाका शिकयले विल्मा सिस्टर आसा, तशेंच गायत्री टिचर, भट मास्टर, मागीर पीटी मास्टर आसा, विनी टिचर आसा. सो आनी म्हाका इतल्या बऱ्यान शिकयल्ल्यान हांव आज ह्या अंताक येवन पावलां. सो म्हज्या सर टिचरांक हॅपी टिचर्स डे म्हणटा. तांणी शिकयल्ल्या वरी आमी ह्या अंताक येवन पावल्या. Hello everyone, myself Dr. Jenita Watson. Basically I am from Tamil Nadu. I did all my schoolings and college from Tamil Nadu, and many teachers had raised me up in a very nice way. Like they have teach me everything from biblically, and even then they have teach me the discipline, how I should grow, how I should be, how I should face the society. Today I am a CEO of a firm and I am being brought up by many teachers. I thank all my teachers today on occasion of Teachers Day. Thank you so much. Hello, I am Leo Victor. I finished my schooling in Hubli from St. Mary's School. That was, I think so, 2000 batch. 2000 I finished my SSLC. Today I would like to remember one of my teacher. Her name was Sushila ma'am. Because of her, life has been beautiful and I have been successful in my life. When I was in the 9th standard, that was the toughest time because in Hubli we have 3 divisions in 9th standard, but 10th we have only 2 divisions. So almost 1 division stays back because of the toughness what we have in the standard 9. And I was never a good student in studies, but I was good in other activities. You take music, you take sports and everything, but studies was very important because most of our parents always like us to study and get good marks. That is what is happening today also. But she was always there to support me, and because of her inspiration and she supported me, I've been leading a very good life now, because those days I cannot forget. Because today I've been running a successful environmental company. No matter in the 10th also I could not get good marks. I just finished up with 53%, but she was always there supporting me. I still remember the day when we got our results. That was in SSLC. Everyone of my friends were almost like 80%, 90%, and I was there with 53%. And I met her on that day. She just said, Leo, don't worry, your life will be successful. Take this as a learning and start studying. And that motivated me, and that has kept me. And I've been running a environmental company now. By God's grace, I have finished my MBA, and I've been catering to one of the best builders and industries in Mangalore. So I would like to wish all teachers a very fantastic Teachers Day, because without teachers, life would have not been successful, because they are sacrificing their life and they are molding us to be successful. And without their motivation and without their support, we as human beings are nothing. These are been the masters of our life, and I wish everyone a fantastic Teachers Day, and God bless all teachers. Happy Teachers Day. मुझे नाव राजेश रेगो हांव रोजमिस्तिका हायस्कूल आनी तशेंच रोजमिस्तिका एरिया प्राथमिक शाले प्रायमरी स्कूल चिकोलो गुरुपूर प्रस्तुत रियल एस्टेट बिजनेस करना आसा. म्हजी मोगाची शिक्षा की जावन आसा, मॅथ्स शिक्षा की जावन आसा लिना टिचर. तिणें शिकयल्लें धावेचें मॅथ्स इतलें बरें अपुरबायेचें जावन आसलें की आमी पयलीं जावनचे भुरगे पास जाताले. कितलो दड्डो आहल्यार तितलो हुशार शिकप हुशार नासतले. तिणें शिकयल्लें मॅथ्स आमी केदांच उदास सोडचें न्ही. शिकयलें मॅथ्स केदां शिक्षा की उदास दवरिचें. म्हणजे कुटुंबान साबार शिक्षकी आसात. अनिता वॉल्डर आसा, तशेंच अंजलीन वॉल्डर आसा, प्रायमरी शिक्षकी आतां एडमिशन जावन अल्लीपाद्या इगर्जी इस्कॉलांत वावर करना आसा. सर शिक्षकांक हांव बरें मागतां. My name is Jashma and I am studying in Sri Bonendra Residential School. My favorite teacher is Nidhi ma'am. She is kind and helpful to us. For all teachers, happy Teachers Day. Happy Teachers Day. हांव एमिल्डा डिशल सिल्वा कुलशेखरची. मुझे प्राथमिक शिकप सुरवेर चवथी म्हणसर बोंदेलान जाल्लें. ताचे उपरांत हांव जिप्पू
इन्फंट मेरी इस्कालान शिकल्ली पूण म्हजें हायस्कूल शिकप जोरोजा जाल्लें. म्हाका शिकयल्लीं शिक्षकां साबार जाणां आसात, तांतलीं थोडीं देवा दिन जाल्यांत, पूण म्हाका एक शिक्षकी मस्त उडासा घेता, आजुनी तिचो उडास दवरता, आजुनी ती मेळटा, बेनिटा पायस. ती एक बारी मोगाळ शिक्षकी. तिणें म्हाका इंग्लीश शिकयल्लें, इंग्लीश सब्जेक्ट शिकयल्लो आनी आमकां ती भुरग्यांक पुरा मस्त 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 मोग करताली. बरें बरें तिणें शिकयलां आनी सट्टीक म्हाका तिचे विशीं सांगूंक कळीत ना, तरी पूण ती आतांय आमकां वळखता, आतांय आमकां खंय मेळ्ळ्यार आमचे कडेन उलयता. आमी तसो तसो उडास दवरता. ती आतां प्राय जावन आसा, तिचो पती देवा दिन जाला, तिच्या भोवशा तिच्या भुरग्यांक सांगता ती आसा. अप्रूप तेणें पळोवंक मेळटा. हांव ह्या सर आनी हेर टिचरांनी म्हाका शिकयलां. सगळ्या टिचरांचो उडास आसा, मोतीन काळजांत आसा. सगळ्यांक हांव आईच्या दिसा, शिक्षकांच्या दिवसा तांकां सगळ्यांक जिवंत आसल्यांक बरें मागता. हॅपी टिचर्स डे म्हणटा आनी कोण देवा दिन जाल्यांत तांकां हांव ससनाचो विशव मागता. Myself, Dr. Watson Arul Singh. I am a doctor and a professor working in United Arab Emirates, and I have been basically raised up from Tamil Nadu. So I am very pleased to share my experience as a teacher and talk about my teacher also, who has been my teacher during my schoolwork days. His name is Mr. Udayar. He is currently no more, but I would like to just say a few words about him. A teacher should be a role model to students actually, in terms of all their attitudes and attributes, everything actually. So students should role model their teacher. So I would say the first teacher is parents only. Then the second teacher will be the school teacher or college teacher. They should be a clear role model to their children or students, to appeal them to follow their ways and practice their characters and everything, to be a good human being. So at present I remember Mr. Udayar. He is my teacher. I just fondly remember him, and he was a good role model for me during my schoolwork days as a very good teacher. I remember him on the day of Teachers' Day. I would appeal all the teachers to project themselves as a good teacher and role model for their children. Not only the teacher who is teaching in schools and college, and parents having a good role and to teach children in their life. Thank you very much. हांव इजे सान फ्रांसीस हायर प्रायमरी स्कुलान शिकल्लो आनी आमकां त्या वेळार त्या टिचरांनी बरें करून खान धरून कंडीक चार मार मारून बरें करून आमकां शिकयल्लें. त्या वरवीं हांव आज इतल्यार पावलां. आतांच्या भुरग्यांक आपडूंक जायना ती परिस्थिती आयल्या. देखून तशें जावं नजो. भुरग्यांक टिचरांनी इल्लीशी बुदबाळ इल्लेशें जोर करून मारून शिकयल्यारूच आमच्या भुरग्यांनी शिकचें. तशें आमकां येदोळ मुसर आतां ते तशें शिकयल्यान आमी तशें आमकां कश्ट काडून शिकयल्यान आज आमी इतल्यार पावून आज इतल्यार हांगा समज इतल्या बरा करूंक पावल्या आमी. तशें आमच्या कुटुंबान ती म्हजी भयण टिचर आसा, म्हजी सून टिचर आसा, म्हज्या भावाची बायल वनी टिचर आसा, सगळ्यांक टिचर आसात आनी सर्व टिचरांक तशेंच म्हाका शिकयल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या सर टिचरांक बरो टिचर्स डे मागता. हांव बॅप्टिस्ट डिसोजा ते गव्हर्मेंट हायस्कुलान पेनूर फिरगेची इगर्जेंत स्कुलांत शिकल्लो. म्हणजे एक मोगाची टिचर जावन आसा तेरेजा पायस म्हणून. तेरेजा पायस आतां रिटायर्ड जाला, ते डॅडी स्कूल आतां म्हणून. हांव बेला इस्काला वचून आहलो. ती सिस्टरांनी म्हाका हेल्प केलें आनी तांणी म्हाका बरें करून शिकयलें, बरो मोग दाखयलो तांणी. देव बरें दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव जेराल्ड कॉन्सेसो. पयल्यान पयलें हांव सप्टेंबर 5 तारीख आज सर्व टिचरांक आनी सर शिक्षकांक हांव शिक्षकाच्या दिनाचरणाचे हांव शुभाशय पठयतां. म्हज्या पट्ट्या म्हज्या शैक्षणीक हातूंत पळोवचें जाल्यार म्हाका साबार शिक्षकांनी म्हज्या जिविताक एक मार्गदर्शन जावन आसा.
हांव हायस्कूल हातूंत प्रायमरींत आसतना म्हाका एक आमचे एक सजारचे एक टिचर आशिल्ले म्हळ्यार आमी तांचे सांगात टिचर सांगात आमी क्लास इस्कॉलाक येताले तशेंच आमी पाटी येताले आमकां रेग फुडें ल्हान तावन आमकां एक 7th म्हणसर तिणें एक आमकां एक मार्गदर्शन जावन आमकां एक आपयल्ली जावन आसा एक टॅरस टिचर म्हणून पयलीं आमची इजय आशिल्ली आतां ती बोंदेल पिरगेजेंत आसा वस्तीगन आसा बारीक प्रायस्त रिटायर्ड जावन आसा ती एक आमकां म्हाका एक ल्हान 7th म्हणसर ती एक मार्गदर्शन जावन मागीर हांव हायस्कुलाक हांव 5th हायस्कुलाक येयल्ल्या वेळार म्हाका म्हजी एक फेवरेट टिचर जावन आसली मॅथ्स टिचर सेलीन टिचर म्हणून ती आतां देवा दिन जाल्यार तिका हांव सस्नाचो विशय म्हणटा तशें साबार शिक्षकांनी म्हाका एक मार्गदर्शन दिलां की तांच्या बऱ्यापणान तांणी दिल्ल्या शिक्षणा वरवीं आमी एक इतल्या एका पावंड्याक आमी पावल्या कित्याक म्हळ्यार आतांचें शिक्षण आनी पयलींचें शिक्षण पळयतना पयलींचे शिक्षक एक आमकां एक आमची एक वडिलां बरी एक आमकां एक पळोवन आशिल्ली एक तांचें एक शिक्षण म्हळ्यार तांणी एक दिवचें शिकप म्हळ्यार आमकां भुरग्यांक एक वयर येयचें भुरग्यांक हें मार्गदर्शन तांची तालंत उर्जीत करीचें तांणी एक बऱ्या पावंडाक वचाचें म्हणलें एक तांचें एक मान आसलें ती एक शिक्षका म्हणून एक ती चिंतीन आसली आमचीन ती एक घरची मनशां आमचीच वडिलां म्हणल्या बरी एक आमकां एक अनुभव जातालो आमकां कित्याक म्हळ्यार ते एक आमकां एक तांचें शिकप तांणी दिवचें आमकां एक मार्गदर्शन पळयतना आमकां भारी एक अभिमान भोगता हांव परत्यान सर शिक्षकांक हांव बरें मागतां आनी सर शिक्षकांक तशेंच शैक्षणीक क्षेत्रांत आसलेल्या सर्वांक हांव शिक्षक दिसाचो हांव शुभाशय पाठयतां देव बरें करूं Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day.